PWD कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स युनियन जे आसा ह्या युनियनाची एक अतिशय म्हत्वपूर्ण मिटींग जनरल बॉडी मिटींग जी आसा आज TB कुन्नान हांगासर 10:30 पासून सुरू आसली आनी हांगासर ती संपन्न जाल्ली आसा। ही मिटींग जी आसली ती खास करून माननीय PWD मंत्री जे आसा पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटचे मंत्री सुदीन ढवळीकर तांच्यांनी सांगले की चवथी पयली जी आसा न्ही हे जे PWDचे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आसा तांकां एक गुड न्यूज मेळटलो म्हणून ही टोळी ती व्हेरी वेग टर्म एक चवथी पयली तुमकां एक चॉकलेट मेळटली म्हणून। खरें म्हणजे मंत्र्यान अशा पद्दतीची वेग जी आसा भाशा ती वापरूंक जायना, पण त्याच बरोबर एक अतिशय म्हत्वाचें आसा की आमी तांकां PWD कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स युनियनान तांकां एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा आणि बाय वे ऑफ दीस रिप्रेझेंटेशन वी हॅव आस्क्ड फॉर एनहान्समेंट इन अवर सॅलरीज। म्हणजे प्रेझेंटली जी आसा 4,500ची जी सॅलरी जी आमकां दिली वता ह्या कामगारांक ती सॅलरी जी आसा पळय ती बस प्रवास किंवा त्यांचे जो टिफिन आसा ताका सुद्दां ती तांकां अशी म्हणजे काफी ना। ताका लागून आमी मागलेलो आसा कमीच कमी 10,000चो पगार जो आसा पळय ह्या PWDच्या कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्सांक मेळपाक जाय आणि त्याच पार्श्वभुमीचेर ही आमची मागणी लागून धरच्या साठी आमी पाणी बाणी आंदोलनाची जी आसा ती सुरवात केल्ली आसा। हे पाणी बाणी आंदोलनांतल्यान आमी फाटले फावट एक शिटकावणी दिल्ली 12 तालुक्यांनी जे प्रशासकीय जी व्यवस्था आसा थंय आमी डेमॉन्स्ट्रेशन केल्ले आणि पाणी बाणी आंदोलनाची आमी शिटकावणी दिल्ली आसा। पाणी बाणी आंदोलन म्हणजे जर आमची मागणी समज जर पास जाली ना जाल्यार आर्टिफिशियल वॉटर सप्लाय जो आसा पळय तो आमी तो आर्टिफिशियली आमी वॉटर क्रायसीस क्रिएट करूं शकता हेची आमी शिटकावणी दिल्ली आसा। ताका लागून पाणी जे आसा हे पाणी दिवप जनतेक म्हणजे मानव अधिकार जो आसा पळय तो प्रोटेक्ट करप आसा। हे काम करत आसतना ह्या डिपार्टमेंटा कडेन सरकारान जे आसा पळय ते मॅस करूंक जायना, बट्टे बोळ करूंक जायना। ताका लागून वॉटर सप्लाय करपी जो आमचो डायरेक्ट जो म्हणजे सर्वीस प्रोवायडर जो आसा आमचो PWDचो कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर तांकां बऱ्या पद्दतीन तांकां मिनिमम जी आसा ती सॅलरी मेळपाक जाय, कमीत कमी 10,000चो तांकां पगार मेळपाक जाय आणि हे जे आसा हे चवथी पयली मेळपाक जाय। ना जाल्यार जर आमकां जर चवथी पयली पगार जर मेळूंक ना जाल्यार परत एकदा जनरल बॉडी मिटींग घेवन चवथी नंतर इमिडिएटली आमकां मोठे आंदोलनाचे जे आसात न्ही ते पावल जे आसा ते उचलचे पडटले हेच आमकां संदेश दिवच्या साठी आजची जनरल बॉडी मिटींग आमी आयोजीत केल्ली।